नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश परबामणकर। गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करूया। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारूया हेडलायन्साचेर। उटंगराच्या पावसान गांवगिऱ्या वाठारांनी जीण विस्कळीत, पारोडो आनी कडशे पेडणेचो पूल उदका पोंदा। पणजे पुलीस स्टेशन हल्लो प्रकरणात बाबुशाक थकाय, सुनावणेक प्रत्यक्ष हाजीर रावपाचेर सूट दिवपाक केल्ली मागणी कोर्टान घेतली मानून जेनिफराचो अर्ज भायर आयलो। मोपा सनबर्न नाकाच म्हणटा आमदार प्रवीण आर्लेकार। सरकारी कारभार सुशेगाद, टीसीपी खात्यांतल्यान 2011चो ओडीपी गायब, एल्विस गोम्साचो आरोप। किटला आयडीसी सगळ्यो सोयी आसतना सरकार उद्देग कित्याक हाडिनात काय म्हणून आमदार एल्टनाचो प्रश्न। मंत्री माविन म्हणटा बरो उद्देग हाडटा, मात उपरांत विरोध करूं नाकात। आनी पेडण्या येवपी मिनी इंडिया प्रकल्पाचेर उद्देग मंत्री माविन गुदिन्वून दिली। विधानसभेत म्हायती, मिनी इंडिया आनी कॅसिनोचो कसलोच ना संबंद, माविनान केले स्पश्ट। केप्यां मतदारसंघातल्या कुशावती न्हंयत हुंवार आयिल्ल्यान वर्स पद्दती प्रमाण अंदूय पाड्डेचो पूल बुडलो। पाड्डेचो पूल बुडिल्ल्यान केप्यां ते मडगांव मेरेन येरादारी आडखून पडले। गेल्या वर्सा ह्या पुलाचें रेलिंग मोडिल्ल्यान पळोवणी करपाची मागणी सरकारा कडेन केल्ली, पूण भौशीक बांदकाम खात्यान रेलिंग घाले पूण पुलाची पळोवणी करूंक ना अशें थळाव्या लोकांनी सांगलां। असोच उटंगराचो पावस पडपाक सुरू उरलो जाल्यार पुराय वाठारांत हुंवार येवपाची शक्यताय आसा। तुम्ही पळोवपाक शकता पारोडा ब्रिज परत बुडलेलो आसा। एक लास्ट टायम जेन्ना इन्स्पेक्शन जालें तेन्ना सीएमान प्रॉमिस केल्लें 2 कल्वर्ट, ते कल्वर्ट तुमी पयर पळयले आसतले। आतां आनी एक इश्यू आसतलो तो वेस्टेज जी उडयताय तेन्ना आमी PWD वचून कंप्लेंट दिल्ली, जी वेस्टेज आहा पळय ती हांगा उडयनाका म्हणून। सगळी न्हंयच्यो न्हंयो अशें हांगा पडटा, हे पळय सगळी प्लास्टीक वेस्ट। आमी आमची नेचर आनी एनवायरमेंट सांबाळटा म्हणटा पळय तें अशें करून जेन्ना हेजे पयलीं क्लिनींग करूं जाता, जेन्ना लोक येवन हें करता तांकां अवेरनेस करपाक जाता, पूण तरी आसतना हेजेर कांयच जायना। सो ब्रीज सद्या परत उदकाचे हेजे गेल्लो आसा आनी सद्या पयलो ब्रिजीक मातशें डॅमेज जाल्लें हांगा, सो तेंय बी आमी ऑलरेडी इन्फॉर्म केला। राती हेवी रेन जाल्ले कारणान पारोडा रोड आनी पाड्डे ब्रिज सबमर्ज जाल्ले आसा आनी आमी ट्रॅफिक चांदूरच्यान डायवर्ट केल्ले आसा फ्रॉम चांदूर टू केप्यां गुडये वयल्यान। लास्ट इयर सेम प्लेसीर उदक हें जाल्लें, रोड ब्लॉक जाल्लो आनी ह्या वर्सा सेम प्लेसीर हें जाल्लें आसा। ना आतां डायवर्ट केल्ले आसा आमी ऑलरेडी फ्रॉम गुडी डायवर्ट केल्ले आसा आनी केपेच्यान डायवर्ट केल्ले आसा। आतां आयडिया ना उदकाचें, आमचे स्टाफ अवेलेबल आसतले हांगा। कारणान उदक ब्लॉक जावन पुलार पडलें हें, कित्याक पावस थांबिला, धरण भरला बी म्हणटा आनी त्या खातीर लागून उदक चडटा। हें उदक ही हुंवार पाटी बुडपा ही परंपरा आसा इतली वर्सांची। अंदू हें फर्स्ट टायम बुडला ह्या कितले दिसांनी। बुडलें म्हणल्यार बुडची पयलीं हांगा बरी झाड लागिल्लीं। आमगेलो MLA युरी आलेमान येवन तें पळोवन इमिडिएटली झाड बी काडपाक लायलें ताणें आनी तें बी काडिल्ल्यान उदक फ्लो बरो जाता, नाजाल्यार हाज्या कांय चड जाता आशिल्लें उदक पुलार। गेल्या वर्सा एक रेलिंग आसता मोडून गेल्लें पळय हें न्हू तें। हय, हें रेलिंग मोडिल्लें तें मागीर गोवोरमेंटान इमिडिएट सारकें करून हें जालें। तेन्ना सगळ्यान बोवाळ गेलो पूल डॅमेज जालो म्हूण, पूण पुलाचें कांय इन्स्पेक्शनूच जालें ना। पूल डॅमेज आहा कितें आहा म्हणटा पूल हो मुचकोतान आमचे यादी प्रमाण जाल्यार हो पूल बरो घोटा। हे देशा पुलाक 5 खांबे आहात पोर्तुगीज टायमाचो। हो नवो बांदतो रोखडो मोडून वतलो पूण हो मोडपाना। आतां थंय पळयला मेन रोड आसा थंय तरी उदक उदका लागून रोड वयर काडलेलो आसा आनी तेजी कितें चेंजीस जातले दिसता तुमकां बुडले जाल्यार काय? हय, तेदोच कुडको वयर काडलो म्हूण उदक आनी ब्लॉक जावन उरतलें, कित्याक रस्त्यार जशें पावतकीर ताका दोनूय वटेन फ्लो जातालो बिंदास रस्त्या वयल्यान। आनी आतां तें वयर काडलें, एक कडेन वयर काडलां, त्या सायडीक काडलां, मदीं काडलां। मदीं जें उदक उरता तें देंवपा व्हेरी स्लो जातलें, कित्याक ताका खंयच्यानय वचपाक वाट ना। मदीं उरता दोनी वयर काडटाचे मदीं तो एक लेवल करता म्हणटा ताणें, करता तेन्ना
पूण तो साम उदक भरलें तें व्हांवन वतलें रस्तो कित्याक नवो केलो न्ही रस्तो हो नवो करता तो पयलीं पावसा वताच. हो पळयात पारोडेचो पूल जो आसा तोय बी उदकाक पोना गेल्लो आसा. उदक ओवरफ्लो जावन वयल्यान वयता. मुख्य कारण म्हणल्यार हांगा लागून उरलेलीं झाडां. हो पळया हे पुलार आसा हांव आनी हे पुला वयल्यान क्रॉस जाता. पळयात तुमी हो जो व्हार आसा तो कितलो आसा तो पुला वयल्यान उदक वयता. आनी दोनी सायडीच्यान पोलीस आसात, ट्राफीक सेलाचे लोक आसात आनी ते खंय तरी दोनी सायडीच्या लोकांक आडोवन आसात. पळोवंक शकतात फाटल्याच्यान. आनी सपोज पावस नेटान येयलो जाल्यार हो पूल खंय तरी आनीकय हे पुला वयल्यान उदक वचोंक शकता अशें हे जे पोलीस आसा तेंचें म्हणणें आसा. राष्ट्रीय महामार्ग मालप्या कुशीकच्या पालसणाक कोसळपाचे प्रकार चालूच आसा. संबंधीत कॉन्ट्रॅक्टरान चुकीच्या पद्दतीन डोंगर कापला आनी फुडाराक अशीच पालसणां कोसळून अपघात घडलो जाल्यार ताका जबाबदार कोण आसतलो असो प्रश्न थळाव्यांनी उपरासला. देखून सरकारान हातूंत लक्ष घालची अशी मागणी थळाव्यांनी केला. राष्ट्रीय महामार्ग 66 मालपे जो बायपास रस्तो सध्या करप सुरू आसा आनी ह्या रस्त्याच्या वाठारात व्हडली दरड डोंगर आसा आनी हो डोंगर फाटल्या 15 दिसां सावन कोसळपाचें काम सुरू जालें. हेका राखणे वळत बांदपाचेंय काम सुरू जालें. पूण दरड कोसळ्यान ही राखणे वळत मातयेच्या ढिगाऱ्या खाला गेल्ली आसा. सरकारान हाचेर लक्ष दिवचो. जरी हो रस्तो येरादारीक सुरू केलो ना पूण जो डोंगर कापपाची जी पद्दत आसा कंत्राटदारान ती पद्दत मात्र चुकीच्या पद्दतीन डोंगर कापलेलो आसा. डोंगर स्लोप पद्दतीन कापच्या परस कंत्राटदारान सरळ रेषेत डोंगर कापला आनी परिणामी आता पावसाच्या दिसांनी ह्या डोंगरायल्यान कितलेशेच झरे व्हांवता. झऱ्यात ताचो परिणाम ह्या राखणे वळतीकडे दिसून येता. डोंगर ज्या पद्दतीने कोसळटा ती पद्दत पळयल्यार भविष्यात जर येरादारी ह्या रस्त्यावयल्यान सुरू जाली आनी मोठो अपघात घडलो तर ताका जबाबदार कोण ताचे खातीर सरकारान आनी जो रस्तो तयार करपी MVR कंपनी हाका सरकारान काही गायडलायन्स दिवचे आनी भविष्यात असे अपघात जावचे ना त्या खातीर उपाय येवजण करची अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक TV खातीर. फाटल्या 5 दिसां सावन पडिल्ल्या उटंगराच्या पावसाक लागून पेडणे कडशी मोपा वाठारांतलो पूल उदका पोंदा गेला. ताका लागून पुला पलतडी रावपी 10 घराब्यांचो संपर्क तुटला. फाटल्या 5 दिसां सावन विद्यार्थी शाळेत आनी थळावे कामाक वचूंक पावंक नात. उटंगराचो पावस पडल्या उपरांत दर वर्सा ही स्थिती जाता. देखून सरकारान पुलाची उंचाय वाडोवची अशी थळाव्यांची मागणी आसा. आयज आमी कडशी मोपा ह्या वाठारांत आसा आनी ह्या वाठारांत पलतडी एकूण 10 घरां आसा, 10 कुटुंबां रावता आनी शाळेत, कॉलेजीत आनी नोकरी निमतान भुरगीं कामांकूय वयतात. पूण आयज ह्या पुला वयल्यान जे उदक व्हांवता तो प्रकार पळयल्यार फाटल्या 5 दिसां सावन ह्या वाठाराचो संपर्क तुटलेलो आसा. भुरगीं शाळेन, कॉलेजीन आनी कामांकय तांकां वचोंक मेळना. आपतकालीन विभागूय ह्या वाठारान आजून मेरेन पावूंक ना. त्या वाठारांतल्या लोकांक जर कामा निमतान खंय तरी वयचें पडलें जाल्यार ते वचपाक खूब तरेची अडचण आहा. हो पूल ल्हान आसा, व्हळाचेर पूल बांदिल्लो. व्हळा बरोबर पूल आसल्या कारणान पुराय उदक पुला वयल्यान ढोपरभर वयता. पुलाची आनी उदकाची पातळी दिसान दीस वाडत आसा. ह्या वाठारांतल्या लोकांची मागणी आसा की ह्या पुलाची उंची वाडोवची जेणे करून पावसाळ्यांत लोकांक व्यवस्थीत आपापल्या कामांक वयचे पडटले. सरकारान हाचेर लक्ष दिवन आनी थळाव्या आमदार प्रवीण आर्लेकर आनी स्थानीक सरपंच पंचायत मंडळीन हाचेर लक्ष दिवन ही जी समस्या उद्भवली आसा ताचेर उपाय येवजण करची अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक TV खातीर, मोपांतल्यान. सत्तरीच्या सावर्डे पंचायत वाठारांत येवपी सोनाळ गांवाक फाटलीं कितलींशींच वर्सां जालीं हुंवाराचो फटको बसता. तार सावर्डे रस्त्या कुशीच्यान व्हांवपी म्हादयची पातळी वाडली काय सोनाळचो रस्तो उदका पोंदा वयता. ह्या रस्त्याक उंचाय दिवची म्हणून फाटलीं कितलींशींच वर्सां लोक मागणी करतात. ताचेर आजून मेरेन कांयच जाल्लें ना.
फाटले 5 दीस सेगीत पडपी उटंगाराच्या पावसाक लागून म्हादयची उदकाची पातळी बरीच वाडल्या। दर वर्सा पावसात सत्तरीतले सावड्डे पंचायत वाठारांतले सोनाळ गांवचो रस्तो उदकापोंदा वयता। रस्तो उदकापोंदा गेल्ल्यान एकदा 3 ते 4 दीस सोनाळ आनी कट्टरी गांवचो संपर्क वाळपय शारा कडेन तुट्टा। हे अशे दर वर्सा घडटा। सोनाळ गांवची रस्त्याची उंचाय वाडोवची म्हूण लोक मागणी करून करून थकले, मात तांचे कोणूच आयकनात। आज आम्ही हांगासर जो आमच्या तारी रोडार जे पाणी येता हे हांगा लागून ताका लागून आमच्या सोनाळ्याच्या लोकांचे जवळ 4-4, 5-5 दीस आमी म्हणजे आमकां वाळपयचो संपर्क कंप्लिटली तुटता। अजिबात म्हणजे खंयचेच वटेन आमकां वाळपय वचपाक पर्याय मेळना। आमी मंत्र्यांक आमदारांक कितकीशीं निवेदनां दिलीं की त्या रस्त्याक हायट दिवन उंची दिवन रस्त्यार जे उदीक येता तें कमी जातलें, कित्याक तो रस्तो सकयल हाडल्या कारणान न्हंयच्या लेवलाक हाडल्या कारणान थंय उदीक येता आनी उदीक येयल्या कारणान आमकां कसोच आमचो संपर्क जायना। तेन्ना मंत्र्याक आमच्या आरोग्य मंत्र्याक निवेदनां दिलीं, मुख्यमंत्र्यांक निवेदनां दिलीं, तेजेर कसलोय आजून तेंच्यांनी विचार करिना आनी आमदार आमचो आपूण विकास केला सत्तरीचो, पण खंय विकास केला काय केला तो तेजो ताका खबर आसा। ज्या जाग्यार खरोखर एक्चुअल विकास जावंक जाय त्या जाग्यार आजून काय विकास जावंक ना। दुसरें ताका आमी सांगलें की आमकां पर्याय वेवस्था आसा। सोनाळसून रस्तो जो धाव्यान गेला तो रस्तो जर आमकां करून दिलो जायत जाल्यार आमकां अशी धाव्यासून येयल्ली गाडी जावं आमकां सोनाळ्याच्या लोकांक धाव्यासून तशें वाळपय वचपाक रोड आहा त्या रोडाचेर कांय तेणी आजून एक्शन घेवंक ना। बाबा तेजेर खंय तरी विचार करून तो रोड आमकां क्लियर करून तो रोड करून जर दिता जाल्यार सुद्दां आमची वेवस्था जाता। पूण आमदार खंयचो आमचो वाळपयचो काना दोळो हलयनात, आमचें निवेदनां दिल्लीं खंय तरी दवरलें तेजी ताका खबर आसा। अशें लागून आमी ताका एक आतां तरी रिक्वेस्ट करता। आतां आयज हे लोकांचे परत हाल जाल्ले आसा, कालच्यान उदीक आहा रस्त्यार, आतां तरी तेंच्यान लक्षांत दवरून सावड्ड्याच्या पुलाचें टेंडर जाना तशेंच तेज्याच वांगडा ह्या रोडाचें त्याच पुलाचे हेणी हायट दिवन रस्त्याक उंची दिवन ते आमचो हांगासलो जो प्रश्न सोनाचो आहा तो निकाली काडचो इतकी ताका आमी विनंती करता। न्हंय आसा आमच्या रस्त्याचे देगेक आनी ते न्हंयचें उदीक दर वर्साचे पद्दती प्रमाण पूर येता आनी तें उदीक रोडार येता, रोड ब्लॉक जाता। तेन्ना सरकार कडेन लोकांची जी कितें मागणी आसा की रस्तो उंच करचो, हायट वाडोवची, ही मागणी सरकारा कडेन आसा, ती सरकारान पूर्ण करची अशें ग्रामस्थाच्या वतीन हांव सरकारा कडेन मागता। ह्या चारी वचून रस्त्याचे खूब सकयल आहा रस्तो, ताका पाणी येयल्यार आमकां वचपाक मेळना, कारण शाळेच्या भुरग्यांचे हाल जाता, गाडी वाडची लोकांचे हाल जाता। अशें करून आमकां रस्तो उंच करून दिवपाचो आनी ह्या रस्त्याची हें करून घेवपाची ही म्हाजी मान्य आहा। काल हांगासर कितें जाल्लें? काल 7:30 हांगासर उदीक भरलेलें, गाडी सगळें परतून गेलो, आमकां कोणाक वचपाक मेळनासलें आनी कितें जालें सायकल वचूंक मेळना, चलपाक वचपाक मेळनासलें, कामाक उदीक गावलें, ते लोक सगळे परतून गेले, कांयच करूंक मेळना। म्हणून हो रस्तो आमकां उंच जावपाक जाय आनी रस्तो हायट काडून आमकां वचपाक आमकां मेळपाक जाय। वाळपयच्यान पद्माकर केळकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। पणजे पुलीस स्टेशन हल्लो प्रकरणात बाबुशाक थाकाय मेळ्ळ्या। ह्या प्रकरणाविशीं सुनावणेक प्रत्यक्ष हजर रावपाचेर सूट दिवपाक केल्ली मागणी कोर्टान मानून घेतल्या। जेनिफराचो अर्ज भायर आयला। 2008 वर्सा पणजे पुलीस स्टेशनाचेर केल्ल्या हल्ल्या प्रकरणाविशीं मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांचे आड सध्या मडगांवां स्पेशल कोर्टान सुनावणी सुरू आसा। ह्या सुनावणेक दर वेळा येवपाक आपल्याक शक्य ना, ताका लागून आपल्याक काय थाकाय दिवची अशी मागणी मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांणी कोर्टाक स्पेशल अपील करून केल्ली। तांची ही अपील कोर्टान मान्य केल्या, जाल्यार तांच्या सयत तांची घरकान्न जेनिफर मोन्सेरात हिणें लेगीत सेम अपील केल्ली, मात जेनिफराचो अपील सध्या कोर्टान भायर येयला। मोपा वाठारांत सनबर्न फेस्टिवल जावपाक दिवचो ना अशें स्पश्टीकरण पेडणेचो आमदार प्रवीण आर्लेकरान दिलें। पेडण्या म्हालांत आमकां सनबर्न नाका अशें प्रवीणाचें म्हणणें आसा। बेरेस्तारा विधानसभा अधिवेशनात आमदार विजय सरदेसायान सनबर्न फेस्टिवल मोपा जातलो म्हणून उल्लेख केलो, ताच्या उपरांत आमदार आर्लेकरान हें स्पश्टीकरण दिलां। मिनी इंडिया कितें तुमकां कॉन्फिडन्सान बीन घेतला? ना, अजून पासून काय येना, म्हाका आयडिया ना, काय सांगूंकूय ना हाज्या बद्दल। आनी सनबर्नाचें कितें जालां मोपा येता? सनबर्न ना, अजून तेजें डिस्कस जावंक ना, सीएमान अजून काय हें घेवंक ना फायल। तुमी वेलकम करता? ना ना, तुमकां नाका परमिशन दिवंक ना। तुमी वेलकम करता? ना ना, तुमकां नाका? सांगला मरे म्हाका पेडण्यान नाका म्हणून बायट दिलें तेजें। सरकारी खात्यांतल्यान 2011चो ओडीपी प्लानाचो आराखडोच ना जाल्ल्याची घडणूक टीसीपी खात्यान घडला। ह्या विशीं स्वता टीसीपी खात्यान कबुली दिलेली आसा अशी माहिती काँग्रेसीचे फुडारी एल्विस गोम्स हांणी दिल्या। जमनीचे गुड्डिला समा कशी जाता हाचें हें उदाहरण अशें एल्विस म्हणटा। टीसीपी खात्या कडेन 2001चो ओडीपी प्लॅन आसा, 2021चोय ओडीपी प्लॅन आसा, मात 2011च्या ओडीपी प्लॅनाचो मसुदोच गायब।
हे सगळे हे मसुदे तयार करतना NGPDAचो अध्यक्ष आशिल्ल्या राजकीय मनशा खातीर जाला असो आरोप एल्विस गोम्स हांणी मायकल लोबोचे नांव घेनासतना केला. ह्या प्रकरणाची चौकशी सरकारान करची अशी मागणी तांणी केल्या. As regards point number 4 तांणी ह्यो कॉपी मागिल्ल्यो. The information sought by you is partly available in the office. That is Regional Plan 2021 is there on the website. You can check that. We can give you a hard copy of Regional Plan 2001 on payment, which may be deposited in this office. Regarding Regional Plan 2011, it is not available in this office. Copy. Regional Plan 2011 is not available in the office. Town country planning office available now. जो वाद विवाद जाल्लो Regional Plan 2011 गोवा बचाव अभियान मिटिंग्यो जाल्यो, खूब लोकांनी बोवाळ केलो की कलर कोडिंग चलना, गोंय निसंतन करपाचे वाटेर आसा. आनी मागीर तेन्नाच्या काँग्रेस सरकारान लोकांचे मागण्यो आयकून हो प्लॅन स्थगीत केलो आनी मागीर स्क्रॅप केलो. लोकांचे मागण्यो आयकून म्हणजे काँग्रेस पक्षाक ती क्षमता आसा की लोकांचे मागण्यो आयकपाक आनी ह्या प्लॅनाच्यो कॉपीच ना म्हणटा ते पळय. हे तो व्हडलो घोटाळो आसूंक शकना, कित्याक दिस इज नथिंग बट डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडन्स. रिजनल प्लॅन 11चेर फुडलो प्लॅन रेडी जाल्लो आसा. लँड फ्रॉड्स म्हणटा ती आनी कशी जाता ती आनी पयस वचपाची गरज ना. दिस इज द प्रायमरी कॉज ऑफ लँड फ्रॉड्स. म्हणून आमी त्या दिसा PDAs पळय म्हणटा त्यो एबॉलिश करच्यो, बरखास्त करच्यो म्हणून मागणी केल्ली. PDA काय करिना. PDA एक सेपरेट प्लॅनिंग म्हणून बॉडी म्हणून स्थापन जाल्ली आसता. ती पॉलिटिशियनांक घेता भितर, ती सोयरे दायरे ते आपल्या हातान मेंबर करता. तांकां प्लॅनिंग म्हणटा तो शब्द सुद्दां खबर आसना आनी ते लायनी मारता आनी कलर ब्रश घेवन आज जे ग्रीन आशिल्ले ते ऑरेंज जाता आनी ऑरेंज आशिल्ले ते आनी कितें जाता, तांबडे जाता. हेजेर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. रिजनल प्लॅन 11 गेलो खंय, कित्याक कॉपी मेळना, कोणे चोरले आनी कोणे डिस्ट्रॉय करून उडयले सगळ्यांक. हो आमचो मेन आज मुद्दो आसा आनी हेजेर आमची मागणी आसा. एकूय झाड मारपाची गरज ना, रस्तो तयार आसा अशें आसतना किटला IDC सरकार उद्देग कित्याक हाडिनात काय म्हणून केपेचो आमदार एल्टन डिकोस्टाचो विधानसभेत प्रश्न. उद्देग मंत्री माविन गुदिनो म्हणटा किटला बरो उद्देग हाडटले, मात तेन्ना विरोध करूं नाकात. आमदार जायत सावन दर विधानसभा अधिवेशना वेळार किटला IDCचो मुद्दो आमदार एल्टन लावन धरता. शुक्रारा परत एल्टनान किटला IDCचो प्रश्न काडलो. केपेकार उद्देगाचे सोदांत आसात अशें आसतना सरकार किटला उद्देग कित्याक हाडिना काय म्हूण ताचो प्रश्न. Why IPB isn't till now able to attract investors for this Kittle land, and may the minister clarify that what is that special project which the government is considering and under which body under the industries minister is considering it. मंत्री मोविनान जाप दिली की सरकार किटला खातीर बरो उद्देग हाडपाक सोदता. ते दिकेन यत्नय चालू आसा. ड्रोन निर्मिती वा हवाई पर्यटन उद्देगांचो किटला खातीर विचार चल्ला अशी जाप मोविनान दिली. ताका लागून म्हाका तरी दिसता तुमी सांगता ते हांवें ऑलरेडी मान्य केलें आसा. Kitol definitely it has to be developed for the sake of South Goa. Goa is a half a size of a district of a state. Only दुसरे इंडस्ट्रियल एस्टेटान बरी एक्टिविटी जाल्ली आनी तुगेल केपें कांय ना इतली बरी जमीन आसतना थिंगा डिफेन्स एक्सपो म्हणून जाल्ले काय बरो व्हडले फंक्शन जाल्ले. सो वी डेफिनेटली हॅव गॉट दॅट इन मायंड. वील सी दॅट इट इज डन. Because for the last 1 year, then last time I have question गेलो and good that honorable minister remembers it. ते करसले आनी हांवें क्वेश्चन केले आनी जमीन गेल्या more than 15 years जाली. See, Speaker sir, honorable minister should understand that unemployment in Kepen is at the peak. Last 20 वर्सां जालीं हांव तेच्या पयलीं उलयना, लास्ट 20 वर्सांचें उलयता. म्हाका सांग तुवें आमगे केपेंच्या मतदारसंघात एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपाक कितें तरी एक वस्त आहा. आतां 15 वर्सां जालीं जमीन आयडल पडलो आहा. कितले प्रोजेक्ट तुमकां वाटाय. हांव म्हणा डिफरन्स कोणा काल म्हणटाले नॉर्थ आनी सावथ हें केलें म्हूण. नॉर्थाक कितलेशे जाले, सावथाक कितें हाडा. एंड वी हॅव लँड अवेलेबल which is almost 12 lakh square meter of land, and government you don't have to even cut a single tree. तुमकां खबर आसतली आतां ड्रोन सगळे कडेन यूज जाता. मॅन्युफॅक्चरींग ऑफ ड्रोन्स,
थिंगा आमी हाडपाक कोत्ता ऑन इन नॉट ऑन द एंटायर लँड. प्लस टुरिजम रिलेटेड तुवें पयलो आसता स्काय डायवींग आनी बाकीचे सगळे प्लेन वयता ते ड्रॉप करता. हे सगळे तरी आमी थिंगा हाडले. हें तुमकां मान्य जातलें? नाल्यार फाल्यां ना ते उडकी मारून ते सकाळ पडोन मरतले म्हण तुमी म्हणपाक शकता. कित्याक प्लेनानसून उडकी मारूंक काय म्हूण? असलें जावपाक जायना. कितें एअर टुरिजम आमकां एनकरेज करपाची इच्छा आसा म्हणून हांवें सांगलां आय वील गिव यू समथींग ऑसम. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तेजेय मोतीन आसा, आमचे पूर्ण सरकाराच्या मोतीन आसा. बरो दिता तुका हांव. एक सायडी म्हणटा बेग्याचे बेगीन हाड, दुसरे सायडी म्हणटा आमकां ऑनरेबल मिनिस्टर केपकाराक पेडण्या येवपी मिनी इंडिया प्रकल्पाचो कॅसिनो कडेन कसलोच संबंध ना म्हणपाचें स्पश्टीकरण उद्देग मंत्री माविन गुदिन्होन विधानसभेत दिलें. मिनी इंडिया प्रकल्पाची संकल्पना ही देशांतल्या वेगवेगळ्या राज्यांतल्यो सांस्कृतीक आनी नामनेच्यो वास्तू दर्शोवपी आसतली अशें गुदिन्होचें म्हणणें. आता तू एक बरो प्रश्न विचारलो. मिनी इंडिया पेडणे येता, सावथा येयना. तुका हांव मुद्दम सांगता तो प्रोजेक्ट कितें, तितून कसिनो कांय ना. दोज आर मॉडल्स एंड रेप्लिकाज ऑफ एवरी स्टेट. गोंय दाखयतले कितें आहा थिंगा. आमगे पेंजीम चर्च आसा, आमगे टेम्पल्स आहा, सगळे बरे बरे टेम्पल्स आहा म्हणजे गोंय दाखोवपाक. दिल्ली दाखयता जाल्यार कुतुब मिनार आसा, इंडिया गेट आसा. ओके, हे भाशेन प्रत्येक स्टेटीचे थिंग गेल्यार तुका दिसतलें यू आर इन ऑल द स्टेट्स. दिस इज द कॉन्सेप्ट. देर इज नो क्वेश्चन ऑफ कसिनो वॉट्सो एवर. आय एम टेलिंग यू विथ ऑल द एम्फेसीस. I can stake anything for that. So ही अफवा घाल नाका. होच मिनी इंडिया प्रोजेक्ट केलोसी येतालो. मुद्दम सांगतो का हे फावजा म्हाका रिकॉर्डा हाडपा जाय. ओपोज केले कले कारण काय ना, नाका म्हणल्यार नाका. एक एकदां तशें जाता. ते प्रोमोटरान सांगले 5 स्टार हॉटेल जे घालपाचें आहा थिंगा कन्वर्शन आहले. आयरा ते कन्वर्शन आहले. तेणें सांगलें आपल्या 5 स्टार दोगू नाका. लास्ट तेणें सांगलें बरें तुमकां लँडाचेर कांय नाका न्हू. ही हॅज गॉट वॉटर बॉडी एक मोर देन 5 or 7 lakh square meters. तेणें कितें सांगलें आपण फ्लोटींग प्लॅटफॉर्म घालता, लँडार येयना आनी सगळे माझे मॉन्युमेंट थिंगा घालता. सो इट विल बी अनदर इकोसिस्टम. दे विल कम इन स्मॉल फीडर बोट्स, गो टू दॅट प्लॅटफॉर्म, हॅव दीस लवली प्रोजेक्ट देर. तोरी आसता ओपोज केले. उटंगराच्या पावसाच्या तडाख्यात दिवचलच्या श्री शांतादुर्गा देवळाकडलो 200 वर्सांचो पोरणो पिपळ कोसळ्ळो. झाड कोसळपाची ही घडणूक बेरेस्तारा राती घडली. ह्या घडणुकेत व्हडलेशें आर्थीक लुकसाण जावंक ना आनी कांय वायट घडणूक घडूंक ना. पिपळ पडला त्या सुवातेचेर एक नवीन पिपळ लावपाचो निर्णय ग्रामस्थ गांवकार आनी देवस्थान कमिटीन घेतला. फाटल्या 5 दिसांच्यान पावसाची दुमशाणां सुरूच आसात. उटंगराच्या पावसाक लागून दिवचले झाडांची पडझड जायत आसा. बेरेस्तारा राती गांवकार वाड्यावयल्या शांतादुर्गा देवळा कुशीक आशिल्लो व्हडलो पिंपळ कोसळ्ळो. हरशीं सदांच ह्या पिंपळा पोंदा गाडयो पार्किंग केल्ल्यो आसताल्यो. मात पिंपळ कोसळ्ळो तेन्ना थंय एकूय गाडी नाशिल्ली. आतां विधी करतलो, नवीन वृक्ष लायतलो जाल्यार आमकां परम विधीनुसार प्रसाद कोल घेवचो पडटा. आयज सगळे ग्रामस्थ गांवकार सकाळी जमले देवळान. पुजारी येयलो आनी देवीचो कोल घेतलो. देवीन कोल ताबडतोब दिलो आनी कोल जाल्या उपरांत आतां आमी ते वृक्ष कातरपाक सुरवात करतले आनी नवीन उद्यापन करून नवीन वृक्ष लायतले. इतलेच सगळे आमचे बरे भशेन देवीन घडोवन हाडले. आमचे आयज कोणाकूच त्रास करिनासतना वीट हानी जायनासतना ह्या खातीर खरो आमी देवीचे आयज खरत उपकार आहा. मजगती बेरेस्तारा दीसभर एका घराचेर मेळून 5 कडेन झाडां कोसळ्ळी. ह्या घडणुकेन घरांची पडझड सोडल्यार हेर कांयच वायट घडणूक घडूंक ना. झाडांची पडझडीक लागून उजो पालोवपी दळाच्या जवानांची धांवपळ जाली. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान तुकाराम सावंत. पर्राच्या लिंगभाट वाठारांतल्या महादेवाच्या देवळात बेरेस्तारा राती चोरी जाली. फंडपेटी फोडून चोरांनी 70,000 रुपया फारयले. हो सगळो प्रकार देवळात आशिल्ल्या CCTV कॅमेरात कैद जालो. ह्या घडणुकेचो पंचनामो म्हापशे पुलिसांनी केला. बिरेस्तारा राती पर्रा लिंगभाट वाठारांतल्या महादेवाच्या देवळांत चोरी जाली. चोरांनी जनेलाचे ग्रील कापून हो चोरयेचो डाव साधलो आनी देवळांत आशिल्ली कॅश फारायली. हांव लिंगभाट देवस्थान पर्रा हाजो अध्यक्ष रमाकांत नाईक.
साधारण 20 आणि 21 ह्याच्या रातीक साधारण 2:30 वरांचेर हांगर आमकां चोरी डोर ओपन करपाचो प्रयत्न करून तांचे चोरी करपाचो यत्न केलो, पण मुख्य दरवाजो उगडूंक ना. त्या खातीर तांच्यांनी सायड गिल्स कट करून भितर एंट्री करून आमची स्टीलची फंडपेटी कट करून तातूंतले एक अंदाजीत 70,000 व्हेले. सगळे आसा तातूंत एक 2-3 जाण मनीस विथ जे आमचो रेनकोट ओके आसात, म्हणून तांचे एक्झॅक्टली फेस तांचे कळना. ओके फेस कितें केला आनी फेस कवर केला. सेगीत 2 वर्सां जालीं ह्या देवळांत चोरी जाता. पुलीस स्टाफ कमी आशिल्ल्या कारणान पेट्रोलिंग जायना, देखून चोरयेच्यो ह्यो घडणुको घडटात. सरकारान ट्राफिक सेलान घातिल्ले पुलीस काडचे अशी मागणी कलंगूटचो आमदार मायकल लोबोन केल्या. दुख्खाची गजाल आहा की हे देवस्थानान दुसऱ्या फावटी चोरी जातात. लिंगपाट देवस्थान जे महादेवाचें देवस्थान आनी हिंगासरलो लिंगाक पांयां पडपाक कितकी वर्सांच जाली लोक हिंगासर येता. आख्खे बार्देसचे लोक येता, नॉर्थ गोवाचे लोक येता. आनी देवस्थानाक ग्रील आहा, बरी जाडी मोठी ग्रील, ती कट करून मनशाक भितर येला आनी चोरी केल्या. म्हणजे 3 जाण आसले खंय, CCTVचेर दिसता, तेंच्यांनी मास्क घातलेले. म्हाका दिसता नायट पेट्रोलिंग जे आमी पयर बसून उलयले असेंब्लीन हें इम्पॉर्टंट आहा. आनी आदीं जे पुलिसांक मोटरसायकली दिल्ल्यो तेन्ना ते नायट पेट्रोलिंग बरें जातालें. आनी प्रत्येक देवस्थाना कडेन ते कपेलां कडेन, देवस्थाना कडेन, चर्ची कडेन ते एक रावंड मारताले रातचे. ते आतां जायना. पेट्रोलिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. पुलीस फोर्स CMान एडमीट केलो की कमी आहा. आतां ते ट्रेनिंगाक गेले, ट्रेनिंगाचे येयल्या उपरांत तांकां सगळे पुलीस स्टेशनांनी दितले. पण म्हाजो रिक्वेस्ट आयज आहा की हे इतले पुलीस जे ट्रॅफिक सेलान घातल्या ते काडचे, ताबडतोब काडचे, आयच्यान काडचे आनी पुलीस स्टेशनार घालचे. देवस्थानां सेफ जाय आमकां, चर्ची सेफ जाय, कपेलां सेफ जाय, लोकांची घरां सेफ जाय आनी लोकांचो विश्वास पुलिसांचेर आहा ते वसोंक पाना. स्नेहा हसोटीकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. आता मेरेन 9 मिना खणीच्या लिजांचो लिलाव जाला आनी उरिल्ल्या 15 लिजांची लिलाव प्रक्रिया चालू आसा. लीज धारकांक मिना खणी सुरू करपाच्या प्रक्रियेक गती दिवपाक सांगला. जाता तितले बेगीन खणी परत सुरू करपाचो आमचो यत्न आसा अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले. त्या भायर म्हयन्या भितून डंप पॉलिसी सरकार जाहीर करतले आनी 2 माध्यमांतल्यान डंपाचो लिलाव जातलो अशें मुखेलमंत्र्याचें म्हणणें आसा. जर मुखेलमंत्र्यान दिल्ल्या उतरा प्रमाण खणी एके वर्सा भितून सुरू करूंक ना जाल्यार गोंयचेर 300 कोटी रुपयांचो तोटो निर्माण जातलो. ह्या विरोधकांच्या आरोपाचेर मुखेलमंत्र्यान जाप दिला. लीज आमी ऑलरेडी ऑक्शन केली. ओके, उरलेली लिजां आमी ऑक्शन करपाचो प्रोसेस सुरवात केल्या. जी ऑक्शन केल्ली लीज आसा, जे लीज होल्डर्स जेंच्यांनी लिजा घेतल्या तेंच्यांनी आपलो प्रोसेस फास्ट ट्रॅक केला आनी जाता तितके बेगीन प्रोसेस कंप्लीट करूनय बी नवीन परत एकदा सुरू करपाचें तांच्यांनी जाता तितके बेगीन सुरूय करतले. तेज्या भायर स्पीकर सर, डंप पॉलिसी आमी 1 म्हयन्या भितर डंप पॉलिसी लॉन्च करता, जेणे करून डंप जो पडून आसा कितलींशींच वर्सां तो ऑक्शन करपाक ऑलरेडी 2 तरेत आमी एलाव करतले, सो दॅट अगेन मायनींग एक्टिविटी तितूंत. ह्या आशिल्ल्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो हें बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. अपडेटेड खबरां खातीर सबस्क्रायब करा गोमंतकाचें YouTube चॅनल. फेसबुकाचेर सुद्दां गोमंतक TV फॉलो करा आनी पळयत रावात गोमंतक TV.